प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मोगाच्या बाबयनो आयच्या वांज्याला आमी आज आयकलें कित्याक म्हळ्यार जेजू सांगता एकल्याक 100 शेळयो आसल्ल्यो, 100 बकऱ्यो आहले, एक बकरो तांचो सुकोवन वता, तो 99 थंय सोडटा, एका खातीर सोदून येता. 99 थंय सोडटा, एका खातीर येता. कित्याक म्हळ्यार 100 एक उणें आहलें ताका पळोवंक जायना, ताका कंप्लीट जायचें, 100 जायचें. ताका वांटे फांटे करूंक ताका खुशी ना. एक स्त्रिये कडेन 10 नाणी आसलीं, 10 कांगणां आसलीं, 10 कांगणां, एक कांगण काडटा म्हणटा खंय पडलें, तेणें गेलें तें ती म्हणटा नो थंय मेजार सोडटा आनी एक कांगण खंय पडलें म्हण तें सोदून घेता. तें मेळ्ळा तक्षण तिका बारी संतोश जाता. तशेंच कितें हांव काल जेजू सांगूंक अशें येता. जेजू त्या दाळाची आमी परिस्थिती पळयच्यो जेजूच्या खालार. परिस्थिती खाला म्हळ्यार धर्मीक धर्मीक समाजांत 2 वांटे जाल्ले. एकच कुटाम न्ही, देवान रचलें एक कुटाम जावं, देव एकवट अशें येता. तो एकवट एक कुटामांतले 2 वांटे करून 2 पंगड करून घाल्ले तांणी त्या धर्मिकाच्यांनी. त्या जेजूच्या खालार धर्मीक मुखेल्यान 2 पंगड केल्ले. कळ्ळें म्हळ्यार एक पातकी आनी सुंकागारांचो एक वांटो, ते प्रेजन ना म्हण, ते सर्गा वचना म्हण, तांकां सल्वासांव ना म्हणून. आनी एक वांटो, आनी एक आमी नितीवंतपणाचे मनीस म्हूण, हे फारिजेव आनी धर्मशास्त्री आनी ते पुरा आमी पुरा नितीवंत सर्गायेचे मनीस, सल्वासांव जोडिल्ले देवाची भुरगीं विंचून काडली परजा. ते ना, ते देवा ताका सल्वासांवत ना, ते नाच जावन येतात ते पातकी आनी सुंकागार म्हणून. 2 वांटे केल्ले. 2 जेजू म्हणटा देखून एकल्या सोदून गेल्लो म्हळ्यार बऱ्यांक हांगा सोडटा, एकल्या सोदून गेल्लो म्हळ्यार जेजू देवाक कंप्लीट करूंक जाय. देव म्हणटा हांव आयिल्लो पातक्यां खातीर, पातक्यांत हांव न्हू पातक्यां खातीर. जेजू पाताक कंटाळटा, पूण पातक्यांक तो व्यंग मारता. तांणी पाताक सांडून निशेनीचे बापाची भुरगीं एक कुटाम जायचे म्हणून एक करूंक आयिल्लो. 9 आनी 9 एक कुडशीताना एक कुडसूंक आयिल्लो देव, एक कुडसून 100 करूंक कंप्लीट करूंक आयिल्लो. कंप्लीट अशें येता. देखून आमी कंप्लीट जावंक पडचे. कुटुंबांत एकवट आसाचे, फिरगजेनी एकवट आसाचे, आमचे थंय एकवट आसाचे म्हणून हे समाजांत आमच्या घरांनी फिरगजांनी वाड्यांनी एकवट आसाचे म्हणजे जेजू अशें येता. कंप्लीट आसाचे. एकलो एक कुटाम तिशीन गेलें जाल्यार तें सोमान जायना. कंप्लीट जायचें म्हणजे जेजू अशें येता. दुसरें खालें म्हळ्यार हें कंप्लीट जावंक खालें आमकां आडवरता म्हळ्यार एक रचनात्मक जायचें आमी, रचनात्मक क्रिएटिविटी जायचें. क्रिएटिविटी जावन आमी वगडयले आज आमचे थंय. एकल्या संबंद गेलो जाल्यार तो संबंद फाटी हाडचे आमकां तें क्रिएटिविटी आमी वगडोवन खणयल्या. क्रिएटीव वे कशें म्हण. तर आदल्या काळार आमी वाड्या इल्लेशें कुमो करूंक येया म्हणटा सगळे वाड्याचो लोक येतालो, एक जावन येतालो. रांदपाक इल्लो हात दिवंक येया आनी कुवाळ कोतूंक येया. क्रिएटीव वेव्ज आसले आमचे, रचनात्मक रिती आसल्यो. मोडुलीं काळजां परतून घडसूंक, मोडुलो संबंद घडसूंक आतां ना तो. आनी बरें करची आशा पळय आशा आली. ह्या आशातावन आमी आज विंगड जाल्या. आशा विंगड जाल्या आतां. देखून आमी ह्या आशेतावन विंगड जाल्या. आमी ह्या आशेतावन बरें करचे आशेतावन विंगड जायनाय. हांव बरें करनातल्यार वण्णी ती बरें करतलीं करून ती करून दी ना, आमी सगळ्यान मेळोन बरें करीचें. बरें करचें अशें आमच्या जिणेंतान विंगड जावन वचो. तिसऱ्यान घालें म्हळ्यार संबंद. थोडे संबंद जाताना आमी विंगड जाल्या, बरें विंगड जाल्या. तांचो संबंद तांकां आमचो, तांचे संबंद तुटयला. हें परतून एक जायचें. हाका कारण कितें म्हळ्यार आमी सोदून काडलां खालें म्हळ्यार हे 4 संगती मुख्य गरजेच्यो मोगाच्यान आमी उडास दवरचे. पयली संगत जावन आसा 2 भोव उणें, 2 लिटल, 2 थिंग्स आर 2 लिटल. 2 संगती मस्त उणें कर जाल्यात, 2 संगती भोव चड जाल्यात. 2 संगती भोव उण्यो जाल्यात, 2 संगती भोव चड जाल्यात. कोल्यो त्यो 2 संगती आमकां हे विंगड करूंक आनी कारण जाल्ल्यो 2 संगती भोव उणें जाल्ल्यो संगती. भोव उणें म्हळ्यार एक न्हीद भोव उणें जाल्ल्या क्षणां ताचे थंय तो संबंद जोची सकत उणी जाता. ताच्या बरें करची सकत उणी जाता आनी बरें करची सकत उणी जाता. ती क्रिएटिविटी म्हणटा तो राग सडटा, बेजाराय सडटा. देखून न्हीद जायचे. एक 7 वरांची न्हीद आमकां कड्डाय जायचे दिसाक. न्हीद. दुसरें घाल भोव उणें. एक भोव उणी न्हीद जाल्या सगळो दीस हे मॉडर्न टॅक्नोलॉजी आयल्या, मोबायल, टेलिफोन आनी TV आनी परत हाचेरच पडोवन न्हीद उणी जाल्या. दुसऱ्यान खालें तूं म्हळ्यार ऑक्सिजन उणें जालां. ऑक्सिजन आतां पयलीं आमी सोलोन मिसा घेतले, आमकां दिलें ऑक्सिजन आनी मेळटलें, व्यायाम मेळटलें. आतां व्यायाम एक्सरसायज ना, व्यायाम ना. आतां ऑक्सिजन काळजा भितर उणें जालां. ऑक्सिजन उणें जाल्ल्या क्षणां क्रिएटिविटी उणी जाता. क्रिएटिविटी मतींत चिन्नां आमचीं दुसरींत येतात. दुसरींत चिन्नां येतात, रागाची चिन्नां आनी परत येतात. वायट चिन्नां येतात तशें. त्यो ह्यो 2 उणें जालां. न्हीद आनी एक्सरसायज तें उणें जालां आमकां. व्यायाम उणें जालां. दुसरें खालें 2 चड जालां. आमी साखरेचें गोडशें खावचें चड जालां.
गोडशें खाण्यास आमची चिन्न एक येंगळ वरेंगड जातात मागीर खाल्लें चड जालां आमकां चड आनी स्ट्रेस चड जालो स्ट्रेस म्हळ्यार काम करतना कठीण बेजाराय केदां आमी काम करतना आसून केलें जाल्यार स्ट्रेस ना तें जॉयफूल जाता स्मार्ट वर्क जाता केदां आमी काम चड जालें म्हणून बेजाराय करता आनी खंत काडटा यो देवा काम एक वजें म्हणटा त्या तें स्ट्रेस जाता संबंध केदां संतोशान खाणें ना आनी एकल्या मदें संबंध आमी वोलो मनीस तसो असो म्हणून वसो आमकां म्हणून करता ताचे नेगेटीव चिंतना आमकां संबंध आमकां स्ट्रेस हाडटा आमच्या घरच्यांक आमकां स्ट्रेस हाडटा वय हें स्ट्रेस हाडलो चड साखर केल्ल्या वरवीं गोडशें केल्ल्या वरवीं आनी चड स्ट्रेस जाल्ल्या वरवीं आमचें बरें चिंतप बरें करचें आनी क्रिएटिविटी उणी जावन येता उणी जाता आनी नेगेटीव थॉट्स म्हणटा आमी ते कशे येतात आतां गाय आमी पळया रानान सोडल्या वेळार कितल्योय वाटो गोरवांनी केल्यो एक वाटो नात रानान मस्त वाटात वय आनी गायक तुमी दोंडया ती गाय खंयच्या वाटेन एक दोंता मागीर तिच्यात तिणेंत केली वाटा त्यात गोरवांनी एका गोठ्याच्या गोरवांनी केली त्यात गोठ्याच्या गोरवान त्यात वाटेन येता आनी एका गोरवाच्या गोरवांनी केल्या वाटेर ती वचना तांचीच वाटेन तांच्याच वाट्यान ती दोंतात वय तशेंच आमची चिन्नाय तशेंच एक वायट चिंतल्या तक्षणा तो मनीस बरो न्ही म्हण चिंतना तें चिंताप तो मनीस आमकां वायट करता तो मनीस बरो न्ही तो खोटो तो खोटेपण करता आमचें नसता तोच कारण सरी सुकयलो तोच कारण आमकां वायट करचो तोच म्हूण हें ताचें वायट चिंता पयल्या वेळार आमच्या मतीन तें दोंता दीस रात दोंता आनी एक वाट करखण येता मागीर उठ्ठाना बसतना ताचें चिंताप मागणें करतना ताचें चिंताप न्हिदतना ताच्यांत कामां येताना ताच्यांत चिंताप भोंवता ताच्यांत चिंताप तो खोटो म्हणलें तें वाट इतली सलीस जाता की ती चिन्नां त्याच वाटेन दोवन ती चड जातात आमची जिणी पिड्ड्यार जाता देखून नेगेटीव थॉट्स म्हणटा कशे जातात एक आमी चिंतलें लक्षांत त्याच वाटेन इलेक्ट्रोमॅग्नेटीक ट्रान्समिशन म्हणटा आमी मेंदान जाता इलेक्ट्रोमॅग्नेटीक ट्रान्समिशन आनी इलेक्ट्रोमॅग्नेटीक फाट म्हणटा इलेक्ट्रोमॅग्नेटीक वाट जाता आनी इलेक्ट्रोमॅग्नेटीक वाटेंत मेंदा भितर तित्त चिन्नां दोवतना मेंदा भितर व्हडलो रस्तो जावन ती चिन्नां सलीस आनी सकाळ सांजेर म्हणून आमचें जिवान पिड्ड्यार करतात देखून जेजून सांगल्या बरी आमी एकवट आशिल्ल्या वेळार जेजूचो मोग आशिल्ल्या वेळार क्रिएटीव आनी एकल्याड उलोवंक क्रिएटीव रचनात्मक वाटो सोदून काडल्या वेळार बरें केल्ल्या वेळार बरीं चिन्नां आयिल्ल्या वेळार आमचें स्ट्रेस उणें जाता आमची भलायकी बरी जाता आमी एकवट हाडूंक सपरेट जावंक अशें न्हू एकवट आसून कुटुंबां सांगात जिवंक बरें करूंक अशें येता देखून सुकोवन गेल्ली शेळी ती आमचें रचनात्मक सुकोवन गेलां तें फाटीं हाडिचें आमी आमचो संबंध तुटून गेला तो परतून आमी सोदून हाडिचे तुटून भायर पडलो संबंध तें आमचें बरें करचें आशा भायर पडल्या ती परतून काळजा भितर हाडिचे त्या दाळा जेजून आशिल्लें तें बरेंपण आमच्या थंय जाता तशें करून आमकां जेजू कृपा दिवन दी मागया आमेन प्रेज द लॉर्ड